फोंडेची नगराध्यक्षा गीताली तळावलीकर आणि उपनगराध्यक्षा जया सावंत हांचेर दाखल केल्लो अविश्वास थाराव 9-8 मतांनी संमत। विरोधी गट बसकेक येवंक नाशिल्ले। RDX गोवा खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। Motion against the chairperson Gitali Tळावलीकर and vice chairperson Jaya Savantkar by 8 councillors, and which is voting is taken against both the chairperson and vice chairperson, and no confidence motion is passed by 9 votes with 0. Both are passed with 9 votes against 0. Sir, can not chairperson for election? That will be decided by the DMA. ते चेअरपर्सन जाल्ल्याक एकूय डेव्हलपमेंटल कामां जावना। सगळे ते तातूंत भेदभाव जाताले म्युनिसिपालिटी, म्हणजे आमच्या कावन्सिलरांक जाय तसो विश्वासान घेतलो जायनाशिल्लो, म्हणून आमी आयज 8 जाणांनी एकठांय येवन अविश्वास थाराव हाडलेलो। आयज अविश्वास थारावाचे इलेक्शन आशिल्ले, आमकां आनी एक नगरसेवकाचो सपोर्ट मेळ्ळा, 9-0 असो तो नो कॉन्फिडन्स मोशन पास जालो। एकाच बरोबर दोगांचेरूय अविश्वास थाराव हाडपाचें कारण म्हणल्यार जे पेटी वायस चेअरपर्सन आनी चेअरपर्सन म्हणजे जेन्ना कावन्सील आतां ते तेन्ना चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन दोगांय बरोबरूच जाल्ली, दोगांयनी जाय तसो आमकां सपोर्ट मेळनाशिल्लो। आमकां कामांक भेदभाव जाताले। म्युनिसिपालिटीन आमगेले कावन्सिलर आयल्यार तांची कामां जायनाशिल्लीं, पूण सगळे जाण परते एकठांय जाले आनी आमचे बरोबर नाशिल्ले अशे थोडे कावन्सिलर आमकां मेळ्ळे। तेंच्यांनी सांगलें की आमी एकठांय रावया, आनी आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सकयल आमचो आमदार जो मंत्री आसा त्यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आमकां फोंडेचो विकास करपा जाय, आनी म्हणून आमी सगळे जाण एकठांय येवन आयज फुडें चेअरपर्सन कोण आसतलो? 9 जाणांतलो एकटो आसतलो। कोणाचें नांव तुमी सजेस्ट करता? नाव अजून काय जावना, अजून तातून फायनल जावना। आतांच नो कॉन्फिडन्स मोशन पास जाला। आता हाजे फुडें आमी सगळे जाण बसतले आनी आमी निर्णय घेतले। केन्ना जातले मोरलेस, केन्ना दिसता तुमकां? 10 दीस तरी वयता। प्रोसिजर आहा, तांच्या प्रोसिजरा प्रमाणे ते जाता। एखादी रितेश नायक जावपाक शकता चेअरपर्सन, अशें कितें तुमचो हें आसा काय? तुमी सपोर्ट बीन करतले कितें म्हणून? आमच्या भितर 9 भितर ठरतलो, आनी जो कोण कॅन्डिडेट आसतलो ताच्या सगळ्या 8 जाण रावतले। 9 जाणांचो आमचो विस्तार। त्या 9 शिवाय आमकां आनी थोडे नगरसेवक आमकां मेळिल्ले आसा, आनी आमकां दिसता आमकां 11 पर्यंत आमचो आंकडो वयतलो। पण तरी पण तुमी 9 भितरूच काडटले सिलेक्ट? हय, 9 भितरूच, कित्याक आयज 9 जाणांनी हाडला। आमकां आनी नगरसेवकांचो सपोर्ट मेळ्ळा, ते आतां येवपाक सोदता। तो एक आमचो एक बरो स्ट्रॉंग ग्रूप फोंडेचो डेव्हलपमेंट करपाक सगळे जाण एकठांय रावता। सो आतां हे 9 जाण आसा पळय, भितर सगळे BJPचे आसा काय मिक्स आसा? कशें कावन्सील? कावन्सील म्हणजे म्युनिसिपालिटी इलेक्शन पार्टी बेज जायना, तो एक लायक मायंडेड सगळे एक जाल्या। भारतीय जनता पार्टीचे आमकां सरकाराचो सपोर्ट आसा, आमी सगळे जाण आमदार तांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी एक बरो विकास फुडें व्हरपाक प्रयत्न